देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमचे कोंकणी भाशेन अश्यो म्हणण्यो आसा, हांसचे दांत दुसरे आनी खावचे दांत दुसरे. वो अशेंय म्हणटा, हाचेर पातयेचें आसा हो 2 तोंडांचें मालूंड. आयजचो जबाब म्हणटा, प्रमाणीक मनशाक देव सोडवून दाखयतलो. आयज इजायास प्रवादी आमकां आपोवणें दिता, देवाचे शिकोवणे पोरमोणे जिवंक. तो म्हणटा, तुमचें खोटेपण पयस करात, बरें करूंक शिकात, नातूर तोरसाद तुमकां गिरास्तली. जेजू आमकां धर्मशास्त्री आनी फारेजेवांचें उदाहरण दिता. तांचे भाशेन 2 तोंडांचीं जावं नाकात म्हणटा. तुमचें लक्ष देवाचे शिकोवणेचेर आसूं दी, न्हय दुसऱ्याच्या कोरण्यांचेर, पूण देवाचेर. तो जावन दी तुमचो गुरू आनी बाप. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशीक करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.